देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआवाचो 22 वर्सो वोल 35 ते 40. जेजून लोकांचे उदबुंजीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरतात तांकां कदीच तान लागचें ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगलीं म्हजेशी येतलीं, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही. जें सगलें ताणें म्हाका दिलां ताचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचें. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जे कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें, आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूक विचून काडटात तांकां, आनी जेजूशी येतात तांकां, आनी जेजूचेर बावार्थ दवरतात तांकां. जेजू ह्या थोड्याच वळींनी 5 सुरक्षा दिता तसली देणी बसयता. म्हजेशी येतोल्यांक हांव परो घालचो ना. संवसारी आशा, ताळण्यो, शिकोवण सोडून जेजूशी येता तांकां जेजू मानून घेता आनी आपणायता. जेजू जिविताचो उंडो बसयता. तो जेजूशी येतोल्यांक जेजू राखतलो, चोरव दितलो, खुशाल करतलो आनी केन्नाच परो घालचो ना. बापाची खोशी जेजू आस्वासन दिता. तो सदांच बापाक जाय तेंच कोत्ता. आपणाक जाय तें चिंतूंक, थारूंक आनी वेव्हारांत घालूंक जेजू पदवी आसा तरी जेजू बापाची खोशी कोत्ता. जीं कोण जेजूशी येतात ती रोचणार देवाची खोशी करूंक पावतलीं. तशें करून जेजू आमकां शिकयतलो. म्हाका दिल्यान तांतल्यान कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. जेजू आनीक आस्वासन दिता. ताचेशी येता तांकां तो सांडूंक दिवचो ना, पयस करचो ना. सासणाक जिवीत मेळटलें. आमी कोणूच ह्या संवसारांत सासणाक जिवंक येवंक नात. आमच्या जिविताची यात्रा एक दीस सोंपतली. तो जेजू आमकां बसयता. जर आमी ताचेशी आयलीं जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जेजूशी वचुया. जेजू दिता ती देणी घेवन गिरेस्त जावन ह्या देण्याची वळख दुसऱ्यांकूय दिवया. आमेन.